सगळ्या बुथांचेर अवघे काही सोडले जाल्यार सगळ्या हातून लीड दाखयता. आमी तेच म्हटलं की जो गेल्या 5 इलेक्शनाक जी लीड मेळ्ळी ताजे पेक्षा आमी ती लीड क्रॉस करतलो. एक्झॅक्ट फिगर तुमकां सांगूं शकना, पूण ती क्रॉस करतले. हांवें केन्नाच आंकडो सांगूं ना, आजूय हांव आंकडो सांगना. हांवें तेच म्हणलां की लास्ट कोणें सांगलें आसतना हांवें आंकडो अजून सांगूं ना. आनी म्हणून म्हणटा की जी लीड आमकां फाटल्या 5 जांतून मेळ्ळा मॅक्झिमम लीड आहा ती लीड आमी क्रॉस करतले. आतां सादारण 2 रावंड जाल्यार 2 रावंडाक जवळ जवळ आमी सादारणता पळयली जाल्यार 20 मतदारसंघांक एक 50,000 पेक्षा वयर गेला. ती मुन्सिपालिटीक पयलो रावंड जालो मुन्सिपालिटी थंय लीड मातशी कमी आशिल्ली, तर बाकीचे हितूनच्यान आसा की लीड बरीच वाडटा. आमकां फायदो कसलो? फायदो आमकां अशें कांय ना न्ही. प्रत्येक जाण मतं फोडपाची किंवा मतं जड करपाचें राजकारण आमचें ना. आपापल्या पर्यंत ते रावल्यार तांची ताकद ते आजमायतात. आमकां तातूंत हें काय आमचो फायदो नुकसानाचो आमचो प्रश्न. जे आमचे वोटर आहात ते आमकां आयले की आमी जिखले. जी कितें एरिया लीड मातशी कमी आहा ती मुन्सिपालिटी एरिया, आनी ते जाणा मुन्सिपल एरियेक कसो हें आसा तो. मुन्सिपल एरियेत आमच्या चड आमी लीड केन्ना हें करूंक ना, क्लेमूय करूं ना. परंतु बाकी सगळ्या आजूबाजूच्या सगळ्या बुथांनी आमी लीड घेतले. म्हणजे कदाचित ह्या वेळी ते 10 ते 15 काडूं शकता. अशें कांय ना, आमचेर कांय इफेक्ट. आमचे वोट आहा ते सॉलीड 100% वोट आमकांच पडटले. आमचे वोट भायर फुटचे ना. अजून जावना न्ही, एकच रावंड जाला आनी 7 रावंड आसा, पण लीड आसा. लीड कमी आसा, पूण दुसऱ्या हातूंतल्यान येणाऱ्या 7 रावंडाक ते लीड वाडटली. जवळ जवळ आतापर्यंत हातूंतल्यान 245 आनी 97 अशें दाखयता. आत्तां जें लास्ट पळयलें भारतीय जनता पार्टीक 245 NDA आनी इंडी कितें तरी 90-95 दाखयता. जातलें येणाऱ्या हातून फुडल्या हातून जें कितें अपेक्षीत आहा मेजॉरिटी सीट मेळटा. हांवें अजून पळोवना ते हातून, हांवें कांय दाखोवना, कित्याक आमी आमच्याच हितून पळयता.